अरे तू रे शी किती रे किती कोता काय टेन्शन किती अरे तू किती सद्दा सकाळी उठत मरे आणि बॅल्कनी वसून एक्सेसिव्ह कोतरे एकाला मरे ते 2 क्लास शिकव भजीचे एक्सेसिव्ह रे योगाला शिकवता अरे शी लालिया ते एक्सेसिव्ह नाही त्या एक्सरसाइज मोठे एक्सरसाइज एक्सरसाइज करून मग स्वतःची माझी सकाळी उठून बाहेर गेल रे आणि 2-3 उडकी मात तिंगा आलो मग शेजार बाय सोला आणि मागीचाच न्यू टास्क दिल काय कितला करून लागलो काय रे टाइम टास्क कॉल ना मा काय समजलं अरे त्या दिसाल मोदी त्या न्यू टास्क दिलो होता दित नाही रे आंडी बा झाड होय ते किती दिलं अशा ना तू होय तर अरे तुका मॅडम आता आलो आता किती रे अरे रात शिकवून बसलो रे सांगा तुका शिकवता मरे एक क्वेश्चन सारखो हार्ड लागलो आम्हा विचार मरे मुकडे हांव सांगता का व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ईमेल अँड जीमेल म्हाका खबर नाही का पण एक हांव सांगना जाल्यार म्हजी लॉस जाता कितें सांगो पळयना इझी मरे हांव इजी सांग मरे ईमेल मरे होय ईमेल इज सेंड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ओके आणि जीमेलाचे होय जीमेल इज सेंड थ्रू जनरेटर ओके जनरेटर स्मार्ट मरे निघू बाबा हे मरे हांव सांगत नाही बरं न्हू कळ्ळें शुअर सारखे डेस्टिफिकेशनान पास जातले डेस्टिफिकेशन तू मातशें इंग्लीश हायफाय इंग्लीश मुझ बरे माना का तू मार खातो मरे लोकांक गेलो ताका डेस्टिफिकेशन म्हणे ताका डिस्टिंक्शन म्हणे डिस्टिंक्शन ओके चल आनी एक क्वेश्चन घात तुकडे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ऑरेंज अँड ऍपल हे आनी सारकें इजी मरे ऑरेंजा कलर कसो आसता ऑरेंजा कलर ऑरेंज नाही रे आणि ऍपला कलर ऍपल आसता ना माहिती झालं ना डिफरन्स सारखं स्मार्ट हा तू स्मार्ट कोण येतेस मरे अरे त्या नेटान वयता तर जस्ट नाही अमेर तशी करू होय नेटान येतायस मरे तिगरा वयता किती रे अरे ना रे वयता तो काही अरे तू खबर ना काल आमगे घरा चोरी झाली तिंगा आमगे सगळे बिस्किट आणि सुका खायला पेंटी होईल मरे सारखा जोरचे पळला किती रे अरे रे पू माक मरे कोण चोरतो माक कोण आहे ते फोन माक सांगितलं आता तू या तिंगा राव मो मारू येतो मो फोन मारले थिंग रावतलो रापा ना ना रावतलो असे पूण राव एक गेम वयता अरे तेको वय मरे चोरा मारू जायना तेका लागून ताण म्हाका पयला मारूं दोगांय वयताय आता तू भावसरू असे चल यार साडी आटू किती रे दोगांय लले अशे वयता हे हारेशे चुकलोली अवश्य जॉयस ना मरे नेटान मरे अरे वयता अरे इंटरव्यू आयता खंयचे कडेन ऑफिसा एश कोण न्यू फॅशन न्यू फॅशन इंटरव्यू वयता म्हणटा घाल्या तेका क्वेश्चन घाल एक क्वेश्चन घाल चल आन्सर केला इंटरव्यू वयता आनी एक क्वेश्चन घात तू गाडे ते सांगले इंटरव्यू पास तू हा तुका जॉब सारकी मेळटली समज तू आनी तुगे गर्लफ्रेंड दीस पयस भोंवपाक गेली भोंवताय तुगे गर्लफ्रेंडूच सांडवलें आतां तूं तुगे गर्लफ्रेंडा सोदूंक लागलो सोदिता तूं तुगे गर्लफ्रेंड दिश्टी पडले जाल्यार कितें कोतलो हांव नसे नेंग मातलो किस घेतलो मागीर तूं सांग हांव कितें करतो अरे तुगे गर्लफ्रेंड दिश्टी पड म्हणटा तूं सोडपा बंद करता न्ही रे हांव चल हांव एक लास्ट चल कळ्ळें एक मनीस मरे मोडगांव गेलो होता कळ्ळें आनी तो बाजार कोण येता आसता मरे असो अचानक घोसघोशान पावस येता मरे तो सारको आनी ताका सत्री बत्री कांय ना रेनकोट बिडू तो भिजवत गारयता पूण तेजी तकली एक देखून केस कित्याक भिजना तो सांग तें डोगलेचे पेपर गायला आसता प्लास्टीक पळत गायला आसता ना रे मागीर तो कित्याक केस कित्याक भिजनाय तो कित्याक भिजनाय तो बरा ते केसू कित्याक तो हड्डो तेजी तकली केसूं जायना रे भास गुड नाईट